एक वाईट गजाल असा की आज आमच्याच वॉर्डातले 2 जण एक्सपायर झालेले असा कोविडा खातीर। एक मांगरातले जी 47 ओल्ड लेडी असा तिका कॅन्सरूय असलेलो आणि जो 60 इयर्स असलेलो जो बेलाबायचो ताका मातसो थंडयेचो आणि बीपीचो प्रॉब्लेम असलेलो। पूण एक वाईट दिसता की आमच्याच वास्कोन चड मेजॉरिटीन गेलेले असा कोविडा खातीर। आता लोक हांगा वास्कोन पयले जाल्यार अशें दिसता की कांयच जावना कशें, कोण प्रिकॉशन्स घेयनासतना भोंवता, मास्क घालना तशेंच भोंवता। एक वाईट दिसता की हो आनी वाडपा नाका म्हणून हांव सीएमा लागीं मागता की आता एक 8 दिसाचो तरी लॉकडाऊन करून पळोवपाचो वास्कोन, कित्याक ही चेन खंय तरी ब्रेक जावपाक जाय। कित्याक हो आता व्हायरस जो आसा तो आता वाड्यावाड्याचेर पावलेलो आसा, लोकांक कितें त्रास जावपा नाका। हांव आमचे वास्कोचे एमएलए बाब कार्लोस आल्मेदा त्याच्या कडेन मागता की तेणे खंय तरी एक ठाम डिसिजन घेवन हो एक लॉकडाऊन 8 दिसाचो घेवन पळोवपाचो। आमी त्याच्या वांगडा आसाच प्रत्येक डिसिजनात, आणि हांव मागता की लोकांनी हेका सपोर्ट करपाचो म्हणून।